मंगळारा सांजे वेळार ठाणे पंचायत वाठारांतल्या हिवरे सत्तरी हांगा पार्वती सावंत हिच्या खोपीक अचकीत उजो लागलो आनी खोप तशेंच घरातले सामान पुरायपणान लासून गोबोर जालो। सुमार 3 लाख रुपया लुकसाण जाला असो अदमास आसा। पळयात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पार्वती सावंत आपले दोग पूत महादेव सावंत आणि रामनाथ सावंत हांचे वांगडा ह्या खोपीन रावताली। ताचे घर पोरणे आशिल्ल्यान ताचे मुखार नवे घर बांदपाचे बांदकाम चालू आशिल्ले। देखून तात्पुरत्या राबित्या खातीर घरच्या फाटल्यान ही खोप बांदिल्ली। घरातले गरजेचे सगळ्यो वस्तू ह्या कुडीत दवरताले। मंगळारा सांजे वेळार नवे घर बांदपाचे काम चालू आशिल्ल्यान कुटुंब कामात व्यस्त आशिल्ले। सांजे वेळार 5:30 वरांचेर सुमाराक अचकीत कुडीक उजो लागलो आनी नेटान पातळ्ळो। घरच्यांनी आणि शेजाऱ्यांनी उजो नियंत्रित करपाचो यत्नय केलो। या घडणुकेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत वाळपय उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी रोखडेच थंय पावन उजो आटोपात हाडलो। पूण तेन्ना मेरेन खोपीतले रेफ्रिजरेटर, फॅन, कपडे, आयदनां आणि हेर गरजेच्यो वस्तू लासून गोबोर जाल्यो। सुदैवान हे घडणुकेत जिवीतहानी जावंक ना, मात 3 लाख रुपया परस चड लुकसाण जाला असो अदमास आसा। अचकीत घडिल्ले या घडणुकेक लागून पार्वतीचे व्हड लुकसाण जाला आणि तिका बेगोबेग फावो ती भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मजगती उज्याचे कारण अजून कळूक ना, फुडली चौकशी सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।